एक फावटी एकलो नास्तीक म्हाका मेळोंक आयिल्लो. थंयसर ताणें जेजूच्या भोवपळीत काळजाची इमाजी पळयली, ते भिंतुरी पळयलें. तो म्हाका म्हणटा, फादर तुमी कित्याक त्या जेजूच्या भोवपळीत काळजाची इमाज ह्या भिंतूर दवरतात? थंयसर एक मनशाचें काळीज ताच्या हृदयाच्या त्या गुडांतावन भायर दवरलां. खंयचें म्हणी काळीज हृदयाच्या बुरयांच्या फाटल्यान आसता, भायर म्हणी आसता गी. आनी तें काळीज जळटा, खंयचें म्हणी काळीज जळोंक जाता गी, जळल्यार तें उरता गी. आनी त्या काळजाच्या भोंवतणी कांट्याचो मुकट आसा न्ही गी. म्हण तो आमच्या भावार्था विशांत एक थराची हल्क करून उलोवंक लागलो. पूण ताका मात्र हांवें बरीच जबाब दिली. हांवें म्हळें, सर्वेस्पर देव आमच्या दोळ्यांक दिसना, पूण तो आमकां दिश्टी पडलो. जळत्या बोल्यांत मोयशेक दिश्टी पडलो. होरेब पर्वताचेर मोयशे थंयसर देवाक सोदूंक वेता आसतना देव ताका जळत्या बोल्यांत तो दिश्टी पडटा. निर्गमन बूक 3 वसोर पयल्या वळीर तावन हे घडीत आमी वाचता. थंयसर देव दिश्टी पडटा आसतना जळत्या बोल्या त्या रुपार तो दिश्टी पडटा. म्हणजे बोलें जळटा पूण तें गोबर जायना. म्हणजे तो संवसारी उजो न्ही. संवसार उजो कितें करता, कितें तावन तो जळटा गी, तें हुलपावन गोबर करता. पूण दैवीक उजो तो मोगाचो उजो, प्रेरणाचो उजो, उमेदीचो उजो, पवित्रपणाचो उजो, भाग्यवंतपणाचो उजो, सेवेचो उजो हो एका मनशाक चड आनी चड जिवान भरता शिवाय जीव काडिना. देव थंयसर जळत्या बोल्यार तावन दिश्टी पडोवन मोयशेक स्पश्ट करता की देव मोयशेच्या मोगान जळटा. मोयशेचें काळीज देवाच्या मोगान जळटा आनी मोयशेक देवाचो ताळो आयकता. आमी देवाच्या मोगान जळिल्ल्या वेळार देवाचो ताळो आमकां आयकता. आनी सर्वेस्पर देव मोयशेक म्हणटा, म्हज्या लोकाचे कश्ट त्या इजिप्तांत सोंसचे हांवें पळयल्यात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. भोवमोगाचे न्हू, जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमी आदारता. देखून आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या मानाक एक गीत गावया. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या, मोगान सगळ्यांच लासच्या आमकां सांडू नाका. काळजा ये जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या, मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. काळजा तारोकाच्या केंडा प्रितीन जळच्या, सदांच सोर्दायाळा आमचे जामोगाळा. सदांच सोर्दायाळा आमचे जामोगाळा. वर्णिता
वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय. तुजो अपरिमीत आनी अगणीत मोग तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें तो आमकां दाखयलाय. तुमी ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजा थंय तुज्या काळजाचो मोग आमकां उक्तो जाता. तुमी ह्या जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमचो मोग केलाय. आमी पातकी जावन आसतनाच तुवें आमचो मोग कर. तुज्या एकल्याच पुताच्या खुर्साच्या मरणा थंय तुवें आमच्या पातकांतली सोडयलाय आनी तुजे थंय आमकां राजी खण घेतलाय. सर्ग आमकां उक्तो केलाय आनी सासणीक जिवीत आमकां दायज करून दिलाय. बापा, ह्या तुज्या वर्त्या मोगाचो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या भक्तीपणा थंय आमी नियाळ करता आनी त्या भोव पवित्र काळजा थंय आमची काळजां तुज्या मोगान पेटाशी कर. आनी आमी तुज्या मोगान बरोवन पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी पवित्र पुस्तकान तुजो संदेश आमी जाणा जावन त्या संदेशा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां करपा दी. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा द्वारे सगळ्या संवसारभर विस्तारलेल्या तुज्या भुरग्यांक आमकां समेस्तांक तूं सांगाता हाडताय. ह्या कार्यक्रमाच्या विक्षकांक ह्या मागण्यांत वांटिल्ल्या समेस्तांक बापा बरी भलायकी दी. आमचे ती आसली पिडा गूण कर, कश्ट तेल्यांचे कश्ट हळू कर. ल्हान भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायन आवय बापायक विधेय जावन भावार्थाचे सदां शिकोवन बरेशे गूण आपणावन आपुरबायचो फुडार आसा करूंक तांकां फावो कर. शिकपा थंय तांकां वर्ती आसक्त आनी अभिरूच आनी अत्रेग फावो कर. जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सगत बरी समजणी पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां तांकां फावो कर. तरणाट्यांनी आपली देणी बरी करून उर्जीत करीचें कर. आपल्या शिकपा प्रमाणे बरें काम करून बरो दीस पडतो ग्रास जोड आपल्या कुटुंबाक तशें समाजीक पवित्र सभेक तशें समेस्तांक एक आशिर्वाद जायशें कर. वेळार तांणी एक बरो बेस तांणी स्विकार करीशें कर. रिलिजियस बेस, याजाकी बेस, ह्या काजारी बेस तांणी स्विकार कर. तुवें दिल्लें मिसांव ह्या संवसारान जारी करूंक सर आवय बापायंचेर, घोव बायलांचेर, भुरग्यांचेर, कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमची कुटुंबां तुका मानवाल्लीं कुटुंबां जावन दी. हर एका कुटुंबांत समिया जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें भक्तीपण आनी भोव पवित्र काळजाचें आशिर्वाद तूं फावो कर. बापा, तुज्या भुरग्यांक साणी नाका, कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. जिवितांत वर्ते येवजणे घाल्यात, ते येवजणेंत सर तांकां यशस्वी जैत लाभय. तांची हर एकल्यांची दुखां बसून काड, खंत बेजाराय पयस कर. मानसीक पिडेंत असल्यांक ती गूण कर. बापा, सर आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवर. भावार्थान आनी विस्वासान हे मागणें आमी करता. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन, आमेन, आमेन. भोव मोगाचें न्हू तुमकां हर एकल्यांक हांव एक बरो आपुरबायेचो वर्तो दीस हांव मागतां. हो म्हयनो जून म्हयनो, हो जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पिल्लो म्हयनो. आमच्या आल्तरीचेर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची ती इमाज आसता वा आमच्या वंडीचेर जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची पिंतूरां आसतात. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे भक्तीपण आमकां समेस्तांक भोव मोगाचें जावन आसा. कित्याक समी जेजू म्हजो तुजो कितलो मोग करता की आमी त्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या भक्तीपणांत आमी चड आनी चड जाणा जाता आनी जेजूच्या मोगाक आमकांच आमी समर्पण दिता. हें फेस्त हर एका जून म्हयन्यांत जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताचे फेस्त केल्ल्या हप्त्यांत शुक्राराच्या दिसा येता. ह्या वर्सा 2023 ह्या वर्सा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त जून म्हयन्याच्या 16 तारखेर शुक्राराचे दीस जावन आसा. आनी ह्या म्हयन्यांत केदाळय जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें भक्तीपण आमी आदार आमी काळजांत थावन तें मागणें म्हणल्या वेळार जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हें सबार फावटी आमी सांगून न्हय जावन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमच्या काळजांत
स्वागत करून जेजूच्या भोपवित्र काळजांतय हांवें आनी तुवें प्रवेश जाल्ल्या वेळार आमचें जिवीत जेजूच्या पवित्र काळजांतय रूपांतरण करून गेल्या वेळार सर्गींची वर्ती देणी आशिर्वादां आनी कृपा आमी जोड घेवंक पावता. देव म्हजो तुजो मोग करता हें जेजूच्या भोव पवित्र काळजांतय म्हाका तुका स्पश्ट जाता. कित्याक देव म्हजो मोग करता, कित्याक देव तुजो मोग करता अशें आमी नियाळ केल्ल्या वेळार आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर द्वितीय बुकांत 7व्या वस्वरांत 7व्या वळीर ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 7. तूं हेर लोकां प्रास संख्यान व्हड मोडले खातीर सर्वेस्परान तुजो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंसूंक ना. तुमी सर परसां पैकी भोव ल्हानशी परसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, देव कोणाक केदाळा विंचता म्हण आमी नेणो. देव वर्त्यांक विंसिना, पूण कोणाक विंचता तांकां तो वर्तें करता. देव वर्त्यांक विंसिना, पूण कोणाक तो विंचता तांकां तो वर्तें करता. देव ल्हानांक विंचता. कितले आमी ल्हान जावंक पुरो, पूण देव आमकां वर्तें करूंक शकता. देव आमकां सर आशिर्वादांनी नेटोवन वर्ती येवजणे तो पंथाक पावोवंक शकता. देखून आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवंक जाय. कित्याक देव आमकां विंचता आसतना आमच्या तें आसच्या देण्या खातीर न्ही, आमच्या तें आसच्या तालेंता खातीर न्ही, आमच्या तें आसल्या कसल्याच वर्त्यापणा खातीर न्ही, बगार देव आमचो मोग करता. तर देव म्हाका तुका आसा तसो तो मोग करता. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां आसा तो धाकलो दावीद रायाक देवान विंचता आसतना दावीद एक गोवळी जावन आसलो. राणां मोल्यांनी आनी मैदानांनी आपल्या शेळयांक व्हरून गोरवांक व्हरून तो सोरो नासलो, तरी देवान ताका विंचलो. जेन्ना देवाच्या ताळ्याक देवाच्या आपोण्याक ताणें पाळो दिलो, देवान ताका व्हरतो महान केलो आनी इस्रायलाचो राय करता आसतना इस्रायलाच्या सर रायां परकी वर्ते राजवडकी रायाळ राजवडकी ह्या भांगाराची राजवडकी दिवंक तो सगलो गोल्डन इयर्स ऑफ इस्रायलाइट्स वेर इन द टायम ऑफ डेवीड. कित्याक देवान ताका विंचलो आनी ताणें देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिलो. देवान सावल रायाक विंचच्या पयलीं सावली एक गोवळी जावन आसलो, ह्या गोरवां सरयतलो जावन आसलो. त्या लोकां मदें तो एक साधारण हलकासो मनीस जावन आसलो, पूण देवान ताका विंचलो तर केदो वर्तो तो जातलो. अब्राहमी आपल्या आवय बापायच्या घरांत तेराच्या घरांत आनी थंयसर ताच्या पुर्वजां सांगात तो आसता आसतना तो एक सादो मनीस जावन आसलो, साधारण मनीस जावन आसलो. पूण देवान ताका जेन्ना विंचलो आनी तो आपल्या घरांतलो भायर सरून देवान दाखयल्ल्या त्या गांवाक भावार्थान आनी विस्वासान भायर सरलो. देवान ताका वर्तो केलो, भावार्थाचो बापूय ताका केलो. ताच्या मुखांत असंख्यात परजां आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी, दर्या तडीच्या रेवे बरी आसली. जनसंख्या देवान ताजे तान उपजायली आनी ती जावन इस्रायल परजा. येल म्हळ्यार देव, इस्रा म्हळ्यार परजा. देवाच्या परजेक अब्राहमा मुखांत्र देवान उपजायली, कित्याक अब्राहम देवाक समर्पण दिता. आमी वाचता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्त्रांत 8व्या वळीर रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8. आमी पातकी जावन आसल्या तेन्नाच क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता म्हणून दाखोवन दिलें. आनी थंयसर देवाचें उतर विवर्शिता एका बऱ्या मनशा खातीर, एका नितीवंत मनशा खातीर, ह्या वर्त्या महान व्यक्ती खातीर. दाखल्याक म्हणचे जाल्यार कोणी एक राय आसा, कोणी एकलो प्रायम मिनिस्टर आसा, प्रेसिडेंट आसा, महान व्यक्ती आसा, ग्रेस्त मनीस आसा, ताजे खातीर कोणी एकलो मरोंक तयार जाल्यारय जालो, ह्या आपणाक समर्पण दिल्यारय दिलें. पूण एका पातकी मनशा खातीर, भोव खोट्या मनशा खातीर कोणूच आपलो जीव दिना. पूण आमी पातकी जावन आसतनाच क्रिस्त आमच्या खातीर खुर्सार मेलो. आमची पातकां ताणें बक्षिलें, बापा ताईन ताणें राजी केलें. तर देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण देवान आमकां दाखोवन दिलें. देवांचो कितलो मोग करता मोगाचें न्हू. हांगासर दैवीक रेत्र मंदिरांत, हांगासर आराधना वेळार, मिसाच्या बलिदाना वेळार, हांगासर जावच्या रेतेरे वेळार मोगाचें देव आमकां तें उगडापें करता. इसाया प्रवादीच्या बुकान 40 वस्त्रांत 4व्या वळीर आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 4. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी तुजो हांव मोग करतां देखून तुज्या बदलाक मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो. हांगासर एकलो भाव आयलो, तो कुवेट काम करतालो. आपल्या बायले भुरग्यांक सांगता थंयसर आसलो, भुरगीं शिकतलीं आनी तांचें शिकप आतां ऊंच शिकपाक लागीं जावचें तसलें शिकप. गांवाक येवन हांगासर इंजिनियरींग
करूंक ह्या धाकटेर MBBS करूंक आपल्या भुरग्यांक ते तयार करनासली आनी ह्या वेळार विशेश पयशांची गरज आसली देखून इल्लें चडच आपल्या कंपनींत काम करन तो विविध रितीन आपले आस्त बदीक पयशे तो सोडोन आसलो भुरग्यांच्या फुडारा खातीर आनी तसल्या वेळारच ताका पोटांत एक पडकाणी सुद्दां जाली विशेश पोट दूख सुरू जालें आस्पत्रेक गेलो डाक्टरांनी परिक्षा करता आसतना म्हळें देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन युअर इंटेस्टायन तुज्या आनकिटेंत जेवण मुंद बुकार वचोंक एक अडखळ आसा पूण आमकां बगता तातूंत कितें तरी विशेश संगत आसा देखून हांगासर तुवें ताजे सर्जरी ह्या सडीत चिकित्सा जोडच्या बदलाक तूं इंडियाक भारत देशा वच कित्याक तूं इंडियाचो मंगळूरचो तूं गांवा वच म्हणे तर ताका कळ्ळें कितें तरी आपाय आसा जिवाक म्हणून तो तक्षण इंडियाक आयलो आनी मंगळुरांत आसल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या आस्पत्रेक वचून परिक्षा करता आसतना डाक्टरान ताका स्पश्टपणान सांगलें तुज्या त्या व्हडल्या आनकिटेंत एक ट्युमर आसा तें कॅन्सर जावन आसा जाता तितले बेगीन आमी ऑपरेशन करून काडीचें पूण तें ऑपरेशन करून काडल्यार तुका एक आमी बॅग दिवचें पडटा तुजें केल्लें जेवण जिरण जाल्या उपरांत थंयसर त्या बॅगांत येवन बसता आनी तें आमी तें सदांय ह्या 2 दिसांक 3 दिसां फाटीं नितळ करचें पडटा उपरांत आमी तुजी आनकीट परतून शिंवोन पयलेंचे बरीत करचें पडटा ताका एक प्रोसेस आसा जायते दीस वेतात एक 2-3 म्हयने सयत वचोंक पुरो म्हणटा आसतना तो सगळो भियेलो खावजेलो भुरग्यांच्या शिकपा खातीर पयशे जोडूंक आसात आनी थंयसर कंपनींत तो नातल्या जायना देखून तो भियेलो खावजेलो आतां कितें जाता गे म्हणून तो निराश जालो देजस्पर जालो आनी तो म्हणटा जिवीतच नाका म्हण जालें आनी थंय काम करनासलो मनीस काम करनासतना गांवांत हांगासर वगो बसता आसतना रुमांत बसनासतना ताका विशेश खंत बेजार आयतली आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजें जिवीत सगळें हांवें म्हज्याच खातीर कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीरच हांव जियेलो देवाचो म्हजो देवाचो म्हाका वळखच नासली ह्या देवाक हांव विसरालो न्ही गी आनी आतां ही पिडा आयल्या म्हाका देवाची गरज आसा न्ही म्हणून देवाक उलो मारता म्हणटा आसतना कोणें एकल्यान ताका दैवीक कुलरित्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदानाचें लिंक YouTube लिंक ताणें धाडलें आनी तें सदां न्ही पळोवंक लागलो म्हळ्यार दुसरें कांय करूंक ना तें तांतू तो वांटो घेता आसतना तें देवाचें उतर आयकता आसतना ताजें तें भावार्थ विस्वास आयलो ती पिडा घेवनूच तो हांगासर आयलो हांगासर येवन दोळ्यांनी दूख आंगळोन पयलीं एक बरें कुमसार जालो एक रेतेर तांणी केली आनी उपरांत हांगासर तो रोडोन सांगूंक लागलो फादर हांवें GSA म्हज्या बायल्या भुरग्यां खातीर GSA म्हज्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर देव म्हाका वांस दितलो न्ही गी म्हणटा आसतना हांवें ताका म्हळें तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं बळयतलय जो हांव सवांजेर 11 वर्सर 26 वळ जॉन चॅप्टर 11:40 तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं बळयताय तूं भिये नाका खबर नाका ही पिडा तुका मरण हाडच्या खातीर न्ही जो हांव सवांजेर 11 वर्सर 34 वळ म्हणटा जॉन चॅप्टर 11:4 ही पिडा मरण हाडच्या खातीर न्ही बगार हाचे वरवीं देवाची महिमा परगटणेक येवची आसा देखून भावार्थान विस्वासान तूं वच म्हणटा आसतना हांगा हांव तो भावार्थान विस्वासान गेलो आनी थंयसर डाक्टरान सांगल्या बरी तो आयकलो डाक्टरान ताची सर्जरी केली आनी भोव सुरक्षीत ती सर्जरी जाली ताका बॅग दिवन ताका फाटीं धाडलें आनी तें बॅग घेवन परतून हांगासर रेतेर आयलो तो देवाकर आनी होकलाप दिवंक कित्याक डाक्टरांचें म्हळें सुरक्षीत तरान तें सर्जरी जाल्या तातूंत ट्युमर आसलें कॅन्सर आसलें पूण बरें जालें वेळार तूं आयल्यान वेळार ती सर्जरी केली तुज्या जिवाक कांय आपाय आसना जाल्यार आमी पळोवया रेडिएशन या किमोथेरपी कितेंय दिवचें पडटा की म्हणून आनी हांगासर रेतेर करून गेल्या उपरांत थंयसर डाक्टरान सगळे परिक्षा करता आसतना म्हळें थंयसर किमोथेरपीची रेडिएशनाची कसलीच गरज ना म्हणून जाली देखून व्हरतो संतोश आनंद ताका जालो आनी ताच्या उपरांत परतून हांगासर देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन रेतेर करन आनी उपरांत आतां परगांवां गेला आतां भुरगीं हांगासर गांवांत शिकून आसात ताच्या पत्नी सांगता परगांवांत थंयसर काम करनासा थंयच हांव फोन करून तो सांगता आपूण बरो जाला देवानच म्हाका बरें केलें अजापांनी विजमितांनी देवान म्हज्या आयिल्ल्या अनवरांतले देवान म्हाका राखलें आनी सांबाळलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड की आमचो कितलो मोग करता पण तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो देव मान फावो करता कितलेशे जाणां दैवीक रेतेर मंदिराक रेतेर करूंक आयिल्ल्यांक एक फावटी तांणी जिवीत देवाक समर्पण दिलें ताच्या उपरांत देवान तांकां कितलो मान वैभव सन्मान देवान फाव केला देखून हांव तुजो मोग करता देखून तुज्या बदलाक हांव मनशांक दिता तुज्या बदलाक राष्ट्रांक हांव दिता तो कुवेट असो भाव बरो जाल्लो म्हणटा
फादर कितलेशे धाकट्यार म्हाका कुमोक करूंक आयले, कितल्या धाकट्यारांनी बऱ्यांतली बरी एडवायस, बऱ्यांतली बरी सलाह म्हाका दिली, कितले जाणांनी म्हाका कुमोक केली. पयशांचे सयत कांयच उणें पडना. कंपनीन म्हाका म्हळें 2-3 म्हयन्यांनी कितले 1 वर्स जाल्यार गांवांत राव, तुवें बरो जायचे, कंपनीक घे, तुवें आशिर्वाद, तुवें फाटीं येजय, आमी तुका सर कुमोक करता म्हणून कंपनींत जायती कुमोक ताका आयली. इन्शुरन्सांत सगळे पयशे सयत वय मंजूर जाले. ताका कांय पयशांच सयत कांय उणें पडलें नात. हाच्या बदलाक ही पिडा ताका देवा लागीं हाडूंक लागली. देवाचो मोग तो चड आनी चड जाणा जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 वसरांत 10व्या वळीर सर्वेस्पर देव म्हणटा, आयजाया चॅप्टर 54:10, पर्वत आपलें स्थान सोडवेतीत आनी दोंगर हालोंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करचो सर्वेस्पर. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, देव तुजी दया करता. देखून म्हणटा ह्या पर्वत हालोंक लागती, दोंगर पडतीत, पूण म्हजो मोग तुका सांडचो ना, सोण घालचो ना. तुजी दया करता, म्हजो शांतीचो खरार केदींच हांव तुजे तावन काडचो ना. पळया मोगाच्या देव कितलो विस्वासी. आमी कितले अविस्वासी जाल्यार, तूं कितलो अविस्वासी जाल्यार, कितले फावटी घुमसारान तुजी पातकां सांगून फाटीं वचोन तसलींच पातकां तुवें केल्यार देव केदींच अविस्वासी जायना. कित्याक देव म्हजो तुजो सासणीक मोगान मोग करता. जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत 3:1 वळीर सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. जेरमाया चॅप्टर 31:3, सर्वेस्पर देव म्हाका पयस धांवन दिश्टी पडलो आनी तो म्हाका म्हणलो, हांव सासणीक मोगान तुजो मोग करता. देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग दाखयता. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजून दाखयता. मोगाच्या आमच्या देवाचो मोग, सासणीक मोग आनी विस्वासी मोग. ह्या संवसारांत ती जायते जाण आमचो मोग करतात. आवय, बापूय, भाव, भयणी आनी उपरांत तरणाटपणार इश्ट, इश्टिण्यो, घोव, भायल, भुरगीं बाळां, सुनो आनी जावय, नात्रां, जायते जाण आमचो मोग करतात. पूण उडा आसता मोगाचे न्हू. देव मात्र शाश्वत आमचो मोग करूंक शकता. उरलेले सगळे मोगाचे न्हू. एक दीस ना जाल्यार एक दीस हो संवसार तांकां सोडून वचोंक आसा. ह्या संवसारांत आसल्यार तांकां दुसरे राटावळी आसात, दुसरी जबाबदारी तांकां आसात, दुसरे ह्या संवसारांत ती मिसांवां तांकां आसात. देखून त्या मिसांवां गेल्ल्या वेळार आमच्या सांगाता संबंध दवरूंक ह्या मोग करून ती सकनात. पूण देव मात्र मोगाच्यान आमच्या सांगाता सदां काळ आसता. देखून इजाया प्रवादीच्या बुकांत 9:30 वसरांत 15व्या वळीर, आयजाया चॅप्टर 49:15, सर्वेस्पर देव म्हणटा, एक आवय आपल्या भुरग्यां विसरत गी ना, ती विसरची ना. एक आवय आपल्या घरबांतल्या बाळश्या विसरत गी, ती विसरची ना. एखाद्या वेळार ती विसरत जाल्यार हांव तुका केदींच विसरचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या ह्या संवसारांत जायतीं जाणां आमकां विसरतात. देखूनच देवाचें उतर म्हणटा किर्तनाच्या बुकांत 20:6 वसरांत 10व्या वळीर, Psalm chapter 26:10, आवय बापूय म्हाका सांडटी जाल्यार देव म्हाका ताच्या वेंगेंत घेता. म्हाका न्हू हो जावन आसा देवाचो दैवीक मोग. हो मोग जेजूच्या पवित्र काळजाच्या त्या भक्तीपणा द्वारे आमकां चड आनी चड उगडाप जाता. एक फावटी एकलो नास्तीक म्हाका मेळोंक आयिल्लो. थंयसर ताणें जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाजी पळयली, ते भिंतुरी पळयले. तो म्हाका म्हणटा, फादर तुमी कित्याक त्या जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज ह्या भिंतर दवरतात? थंयसर एक मनशाचें काळीज ताच्या हृदयाच्या त्या गुडांत भायर दवरलां. खंयचें म्हणी काळीज हृदयाच्या बुरयांच्या फाटल्यान आसता, भायर म्हणी आसता गी. आनी तें काळीज जळटा. खंयचें म्हणी काळीज जळोंक जाता गी, जळल्यार तें उरता गी. आनी त्या काळजाच्या भोंवतणी कांट्याचो मुकट आसा न्ही गी. म्हण तो आमच्या भावार्था विशांत एक थराची हल्क करून उलोवंक लागलो. पूण ताका मात्र हांवें बरीच जबाब दिली. हांवें म्हळें, सर्वेस्पर देव आमच्या दोळ्यांत दिसना, पूण तो आमकां दिश्टी पडलो. जळत्या बोल्यांत महेशेक दिश्टी पडलो. होरेब पर्वताचेर महेश जे थंयसर देवाक सोदूंक वेता आसतना देव ताका जळत्या बोल्यांत तो दिश्टी पडटा. निर्गमन बूक 3 वसर 1 वळीर तावन हे घडीत आमी वाचता. थंयसर देव दिश्टी पडटा आसतना जळत्या बोल्या त्या रुपार तो दिश्टी पडटा. म्हणजे बोलें जळटा पूण तें गोबर जायना. म्हणजे तो संवसारी उजो न्ही. संवसार उजो कितें करता, कितें तावन तो जळटा गी तें हुलपावन गोबर करता. पूण दैवीक उजो तो मोगाचो उजो, प्रेरणाचो उजो, उमेदीचो उजो, पवित्रपणाचो उजो, भाग्यवंतपणाचो उजो, सेवेचो उजो हो एका मनशाक चड आनी चड जिवान भरता शिवाय जीव काडिना. देव थंयसर जळत्या बोल्या तावन दिश्टी पडोवन
मोइशेक स्पश्ट करता की देव मोइशेच्या मोगान जळटा, मोइशेचें काळीज देवाच्या मोगान जळटा आनी मोइशेक देवाचो ताळो आयकता. आमी देवाच्या मोगान जळिल्ल्या वेळार देवाचो ताळो आमकां आयकता. आनी सर्वेस्पर देव मोइशेक म्हणटा, म्हज्या लोकाचे कश्ट त्या इजिप्तांत सोंसचे हांवें पळयल्यात. तांणी मारलेली बोब म्हज्या कानाक पडल्या, तांचे दळजीरपण हांव जाणा. निर्गमन बूक 3 वचोर 7 वळींतावन आमी हें सगळें वाचता. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या लोकांक सोडोवच्या खातीर सर्गार थावन हांव सकला देंवोन आयला. म्हळ्यार देव सर्गार थावन देंवोन येता आनी तो कितलो आमचो मोग करता गी म्हणून उगडापे करता. नव्या तस्तामेंताक येता आसतना स्वामी जेजू देवाचो सुपूत देवचो तो जावन आसलो, देवाचें काळीज आमकां उगडापें करता. आनी तो म्हणटा, कश्ट तेल्यान म्हजे सरशी येया, वजन हवेतेल्यान म्हजे सरशी या, हांव तुमकां विशेव दितां. सांत मातेवाचो वांजेल आवसोर 11 वळ 20 आनी 8, 20 आनी 9 वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 28 and 29. जेजू आमचो कितलो मोग करता म्हणून चरित्रांत आमी चड आनी चड वाचता. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांतय जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें भक्तीपण आसलें. आनी 1673 इसवेंत इन 1673 मार्गरेट मेरी आलाकोक म्हळ्यार एका भक्तिवंत स्त्रियेक जेजूचें परतून परतून दर्शन जालें आनी त्या दर्शनांत जेजू आपूण भोव पवित्र काळीज म्हणून तो थंयसर उगडापें करता. 1670 आनी 5 इसवेंत इन 1675 in many of the apparitions or the visions that Margaret Mary Alacoque got, the Sacred Heart of Jesus spoke to her. आनी जेजू म्हणूंक लागलो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पिल्ली एक फेस्त पवित्र सभेंत आसूंक जाय. देखून कथोलीक पवित्र सभेंत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें भक्तीपण विस्तारूंक लागलें. आनी 1850 आनी 6 इसवेंत इन 1856 पोप 9th पियूस 9th सांत पियूस 9 पाप साहेब जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या हप्त्यान शुक्राराच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त स्थापन करता. आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त भोव मोगाचें जावन आसा. मात न्ही सांत जुआंव पावल दुसऱ्याकय तें मोगाचें जावन आसलें. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेसाकय तें मोगाचें जावन आसलें. सांत जत्रुदाकय तें मोगाचें जावन आसलें. म्हाका तरी विशेश मोगाचें तें जावन आसा. हर एक पावटीन दोळे धांपून हांवें दर्शन घेता आसतना जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दर्शन म्हाका जावचें. जेजू म्हजो कितलो मोग करता की म्हणटा तो म्हाका दाखयता. आनी हांवें त्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक हांवें आरावन दवरचें, पटलून धरचें. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस म्हणटा, जेन्ना म्हाका देवाचें दर्शन जायना, ह्या देवाचो अनुभव जायना त्या वेळार जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक हांव आरावन धरतां, ताच्या हृदयार म्हजी तकली दवरतां, ताच्या उस्क्यार हांव न्हिदतां. आनी तसलोच अनुभव मोगाच्या मागण्यांत हांवें करचो जावन आसा. मोगाच्यान असलो अनुभव आमी हर एकली जडया. कित्याक जेजूच्या भोव पवित्र काळजांतय आमकां आसा बुजावण, आमकां आसा एक नवो बरवसो, आमकां आसा आमच्या सर मागण्यांक जवाब. आमच्या सर मागण्यांनी देव आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत मुखांत तो आमकां पावता. कितलें तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुजेर आशिर्वाद घालता म्हणून भोव पवित्र काळजाचो जेजू आमच्या लागीं तो उलयता. तर म्हाका न्हू जेजूच्या भोव पवित्र काळजा लागीं आमी मागया. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कित्याक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें मान केल्ल्या आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजा बरी खालते आनी बळे जायचे आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद आनी देवाक महिमा दिवचे तसले जायचे. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची एक आशा जावन आसा, हांवें आनी तुवें देवा बापाचीं भुरगीं जायचे. वय देवा बापाची आपणायलेली भुरगीं जायची. जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत आमी एकवटलेल्या वेळार देवा बापाचींच भुरगीं आमी जाता. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया, काळजांत तावन हेंच मागणें आमी म्हणया. आनी हेच घडये सर्वेस्पर देव बाप सर्गोक्तकन कोण आपणाक जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पण दिता तांचेर तो आशिर्वाद घालतलो आनी तांच्या सर गरजांनी तो पावतलो. हर एक तुमचे गरजो, हर एक तुमच्या काळजाची त्यासांवां, हर एक तुमची स्वप्नां, हर एक तुमचे अत्रेक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दर्शन घेवन जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पण दिया. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा मारिफात देवा बापाकच ती सगळी मागणी समर्पण दिया. देवाचें आशिर्वाद तुमकां मेळटलें.
जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. काळजा आपूट मोगा दोबळ्या सुकेस्त आसऱ्या कोरपा तुजी पाठय सर्गा सुखाक पावय. कोरपा तुजी पाठय सर्गा सुखाक पावय. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक जेजूच्या भोव पयत काळजांतय अपुर्बेचो दीस आशिर्वादांचो दीस मातनी सदांच देवाची विस्नार कृपा आनी आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तुमकां केदाळे गरज पडल्यार म्हज्या फोन नंबराक तुमचे ते सावां धाडिया आनी कितेंय गरज पडल्यार म्हाका फोन करा. हांव तुमचे खातीर दैवीक रेतीर मंदिरांत मागतां. हरी एका शनिवारा थंयसर रेतीर आसा सकाळीं 9 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत. आनी हरी एका शनिवारा 1 वरार कोणाक कुमसार जाय जाल्यार कुमसार या कावन्सिलींग जाय जाल्यार कावन्सिलिंगाक हांव खंडीत जावन हजर आसता. हेरा दिसांनी तुमी येयचे जाल्यार फोन करून येया. ह्या दैवीक रेतीर मंदिरांत हरी एका हप्त्यांत आयतारा सांजेर 6 वरां रेतीर आराम जाता. ब्रेस्तारा पर्यंत वस्तेची रेतीर आसा आनी हांगासर जाय तितली रुमां आसात कुडां आसात. वैद्य कर्मकाचे न्हू केदाळे आयल्यार दैवीक रेतीर मंदिरांत तुमी रावयेत. रेतीर करून देवाचें उतर आयकून देवाची विस्नार आशिर्वादा जोड घेवया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड.